राजांचें दुसरें पुस्तक. सिक्स. एलिशाचें कालचक्र. ताची सुरवात. एलायजाक स्वर्गार व्हरतात आनी एलिशा ताचो जागो घेता. चॅप्टर 2. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलायजाक उबारून व्हेलो तेन्ना अशें घडलें. एलायजा आनी एलिशा जिलगालांतले भायर सरले. एलायजान एलिशाक म्हणलें, तूं हांगा राव, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका बेथेलान धाडटा. पूण एलिशान जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान सांगता, हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बेथेलांत गेले. बेथेलांत प्रवादी बंधुभाव जियेताले ते एलिशाक मेळूंक आयले आनी तांणी म्हणलें, आयज सर्वेस्पर तुज्या गुरूक आनी धोनयाक तुजे सोशिलो काडून वतलो म्हूण तुका खबर आसा? ताणें जबाब दिलो, ओय, म्हाका खबर आसा, उगी राव. एलायजान म्हणलें, एलिशा, तूं हांगा राव, सर्वेस्पर म्हाका जेरिकेन धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान सांगता, हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय जेरिकेंत गेले. जेरिकेंत प्रवादी बंधुभाव जियेताले ते एलायशाशी गेले आनी तांणी म्हणलें, आयज सर्वेस्पर तुज्या गुरूक आनी धोनयाक तुजे सोशिलो काडून वतलो म्हूण तुका खबर आसा? ताणें जबाब दिलो, ओय, म्हाका खबर आसा, उगी राव. एलायजान म्हणलें, एलिशा, तूं हांगा राव, सर्वेस्पर म्हाका जॉर्डनान धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान सांगता, हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्डन नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलायजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें. आनी पांय भिजोय नासतना ते दोगूय पलतडी पावले. पलतडी पावतोच एलायजान एलिशाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोशिलो काडून वचचे पयलीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिशान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलायजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम आगोड. म्हाका तुजे सोशिलो काडून वतात तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें तो उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मोदें उबे जाले. एलायजा भोवऱ्या उदेशी स्वर्गात चडलो. एलिशान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इज्रायलाचे गाडये आनी तिचे घोडेस्वरांनो. आनी तो ताचे नदरे वयलो भायर पडलो आनी आपलीं आंगावलीं घेवन तांचीं 2 अर्दां केलीं. सोकला पडलोलें तें एलायजाचें आवरण ताणें वयर काडलें आनी परत वचून जॉर्डन नदीचे देगेर तो उबो रावलो. थंय एलायजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकाचेर मारलें म्हणून सर्वेस्पर एलायजाचो देव खंय आसा? आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिशा आलतडी आयलो. प्रवादी बंधू भावांनी ताका पयस थावन पळयलो आनी म्हणलें, एलायजाचो आत्मो एलिशाचेर येवन थारला. ते ताका मेळूंक गेले आनी ताचे मुखार दोनीर सोरपटले. तांणी म्हणलें, पळय, तुज्या सेवकां मदें 50 बलिश्ट मनीस आसात. तुज्या दोनयाचे सोदीक तांकां वचून दी. सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका वयर व्हेला आसतलो आनी एका दोंगरा सकयल वो एक खणींत उडयला आसत.
ताणें जबाब दिलो, कोणाकूच धाडिनाकात. पूण तांणी परत परत सांगून ताका बेजार केलो आनी ताणें परवानगी दिली. म्हणटच तांणी 50 मनशांक धाडले आनी तांणी 3 दीस सोदलो, पूण तांकां तो मेळ्ळो ना. देखून ते जेरिकेंत परत आयले, जंय एलिशा रावतालो. ताणें म्हणलें, वचनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक ना? एलिशाचीं 2 ओचोऱ्यां. शारांतल्या लोकांनी एलिशाक म्हणलें, हें शार वस्ती करूंक मन भुलयतें मन म्हूण म्हज्या दोनयान खरेंच पळयलां. पूण हांगासरलें उदक घाणेरें आनी देसान गरपाट जातात. ताणें म्हणलें, म्हजे लागीं एक नवो कांसो हाडून दियात आनी तातूंत इल्लें मीठ घालात. तांणी तो ताचेशी हाडून दिलो. उदक सुरू जाता ते सुवातेर तो गेलो आनी तातूंत मीठ उडयलें आनी म्हणलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, हें उदक हांव भलायकेक बरें अशें करतां. ह्या फुडें मरण न्हय म्हूण गरपाट ताचे उदेशी येवची नात. आनी एलिशान सांगलोलें तशेंच आयज पर्यंत तें उदक भलायकेक बऱ्याक पडटा तशें उरलां. थंय तावन तो बेथेलांत गेलो. तो वाटेर आसतना नगरांतले थोडे ल्हान भुरगे आयले आनी ताका हुश्यो घालूंक लागले. ते बोबाट कोत्ताले, वेगीं चल खड्ड्या चल वेगीन. ताणें वळून तांचेर नदर मारली आनी सर्वेस्पराच्या नांवान तांकां शिरापलो. आनी रानांतल्यान 2 आसेलवां आंवेजलां आयलीं आनी तांणी 40 आनी 2 भुरग्यांक गिरासले. थंय तावन तो कार्मेल दोंगरार गेलो आनी उपरांत समारिया परतलो. देवाचें उतर